फोंडा वाठारांतल्या आनी ताचे भोंवतणी जाल्ल्या घातक अपघाताक संबोधीत करतना फोंडा येरादारी पीआयन जमनी वयली वास्तवताय आनी ताचेर उपाय काडपा खातीर खातें कितें करता हाचेर भर दिलो। गाडी चलयतना प्रवाशांनी चड जागृत रावपाचें आवाहन करतना अपघात जावपाची शक्यताय आशिल्ल्या वाठारांनी गाडी चलोवप्यांनी पाळपाच्या नेमां विशीं तो उलयलो। पळयात। GVM सर्कला कडेन रस्त्याचे सुरक्षे संबंधी जायत्यो कागाळी आयले उपरांत फोंडा येरादारी खात्यान सर्कला लागसार येरादारी कर्मचाऱ्यांक तैनात करून कसलोच अपघात जावचो न्हय म्हणून कांय म्हत्वाची पावलां उबारल्यात। गाडी चलयतना प्रवाशांनी चड जापसालदारकी घेवची, जाका लागून व्हडले अपघात जावचे ना असो सल्लो दिला। It is correct की GVM सर्कल, बोरिंग सर्कल, टॉपकोला सर्कल ऍक्सिडेंट जातात, खूप ऍक्सिडेंट जातात। त्याच्या खातीर ऍक्सिडेंट जावपाक आमी रेमिडियल मेजर्स PWD प्रपोजल्स खूप धाडलेले आहा। फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे इरेक्शन ऑफ सायन बोर्ड्स, सगळे कडेन सायन बोर्ड्स जाय, प्लस रमलर स्ट्रिप्स घालपाक। ते सर्कलां सुद्दां मोठी आहा, ती सुद्दां मोठी असल्या कारणान सुद्दां जाता जाल्यार रिड्यूस करून रोड्स मातशे वाडोवन प्रपोजल्स बीन धाडलेली आहा। प्लस ते रोड लेवलिंग करप म्हणून तेजी प्रपोजल आसता। आमी सगळे जाण सगळे जाण ऍक्सिडेंट जाता ते ब्लेम करता ट्राफिकाक आनी PWD। एक्चुअली आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण पळयना। आतां ती मेन सर्कल आसा, व्हडली सर्कल आसा तर पब्लिकाक कळोंक जाय की तिजो सर्कल आसल्या कारणान थंयसर ट्राफिक खूप आसता म्हणून। सो तेंचे सायनेजीस आसता, सो ते सायनेजीस आमी आपूण फॉलो करूंक जाय। सर्कल आसल्या कारणान आपूण जाता तितलो स्लो चलोवंक जाय, सारकी लेफ्ट रायट्स गाडयो पळोवन गाडयो चलोवंक जाय। ते आमी ते हे करिना, ते 2 व्हीलर वाले 4 व्हीलर वाले जाता तितले फास्ट काडटात आनी विच लीड्स टू द एक्सिडेंट। सगळ्यो गाडयो ते आउटसाइड स्टेटीचे वयल्ले सगळ्यो ते आपल्या हेजेरूच आसता, ते म्हणजे ते रमलर स्ट्रिप्स बीन आसल्या कारणान ते मातशे ते स्लो जातले। ते रमलर स्ट्रिप्साचे बीन आमी ऑलरेडी प्रपोजलां गेल्ली आसता। प्लस GVM सर्कल, बोरिंग सर्कल, टॉपकोला सर्कल हेच्या कडेन माझो स्टाफूय डिप्लॉय केल्लो आसता। दे ऑल्सो रेग्युलेट्स ट्राफिक। अशें न्हू की आउटसाइड गाडी येता म्हणूनच एक्सिडेंट जाता अशें ना, आपली नेग्लिजन्स असता म्हणून एक्सिडेंट चड जाता। स्पीड लिमिट एक आसपाकूच जाय, कित्याक आतां तुमी पळयता आसतले खुबशे टिनेजर्स जे अंडर एज आसा ते विदाउट नंबर प्लेट बायक घेवन रश ड्रायव्हिंग करता। एक वन ऑफ द रिजन आसा एक्सिडेंटाक। सेकंड थिंग, जेन्ना रोड वायंडींग करता तेन्ना सायडीचो जो शोल्डर एरिया आसा रोडाची थंय फुल्ल बॅरिकेड्स येवपा जाय, जाका लागून थंय खंयचो कसलो एन्क्रोचमेंट जावपा ना। आनी रोड सायड एन्क्रोचमेंट आहा पळय न्ही, वो सदांच क्लियर जर आसत जाल्यार एक्सिडेंट आहा पळय न्ही ते मिनिमायज जावपाक खूप हेल्प जातलो। गेल्या त्याच 1.5 म्हयन्यात एक 5 एक्सिडेंट जाले फोंड्यान दारबांदोरा। अशे एक्सिडेंट की हांगा फर्मागुडीक गेल्या त्या 8 दिसां भितर अशे 2 एक्सिडेंट जाल्ले आनी हे एक्सिडेंटाची एक माळ चालूच आसा। ताका लागून गव्हर्मेंटान कितें तरी एक्शन घेवची अशें लोकांचो डिमांड आसा आनी फोंडेकार मागतात की रोड सेफ्टी अवेरनेस जावचें। आणि दुसरी म्हटल्यार जे रोडाचेर जे कोण रश आनी निग्लिजन्स जे ड्रायव्हिंग करतात तांचे खातीर कितें तरी स्ट्रिक्ट एक्शन जावचें अशेंय फोंडेकार मागतात। ताका लागून जे पयलीं जे गव्हर्मेंट जो आसलो तो गव्हर्मेंट पयलीं अवेरनेस करतालो टीव्हीचेर की लोकांनी गाडी कशी चलोवची, सोरो पिवन चलोवची न्ही, मोबायल घेवन गाडी चलोवची न्ही, अशें अवेरनेस चलतालें। कित्याक फाटल्यान कोण तरी घरा कडेन आसा तुजी वाट पळयतलो म्हणून। हेंय बंद केल्लें आसा, तेंय लोकांची मागणी आसा ती परत चालू करचें आनी लोकांक एक सेफ्टी दवरची आनी जे सेफ्टी खातीर जे अवेरनेस आसा ते कंटिन्यूअस करचें अशें लोकांचो डिमांड आसा। GOA365 खातीर कृष्णा नायक, मनीष परब आनी मनीषा जाधव।